पॅरा टिचरी एश्युरन्स आमी दिला न्ही. पॅरा टिचरीचो जो विशय आशिल्लो तो आमी घेवन लास्ट आमची फाटले सीएम आशिल्ले मनोहर ताजे कडेन आमी गेल्ले. म्हजे बरोबर आमचो आतांचो जो मिनिस्टर निलेश काब्राल हे दोगी आशिल्ले आमी. ताजे नंतर तेंच्यान डिस्कशन करून तांकां आमी तो विशय थोडोफार तडी लायिल्लो. पेमेंटान तेंची वाड केल्ली त्या टायमाचेर. तशेंच तेंगे ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करपाचें आशिल्लें तांकां पार्ट टायम तांकां टायम घेवन दिल्लो आमी. तातूंत चडशे पॅरा टिचरान आमी कंप्लीट केल्ली कित्याक पण आता तो एश्युरन्स वक्त त्यांनी दिल्लो तर आता ह्या फुडली सीएमान त्यांनी कंटिन्यू करपाचें. जो तांणी राती प्रॉमिस केल्ले कितें आसा तेंचे भितर आपण जास्त करचें ना. प्रसाद बाब, आनी एक विशय तुमी काल काडलो की आख्या सावथाक तशें थोडे नॉर्थाक तुमी उदक दितात तांकांच उदक सारकें ना म्हणून पायपां खंय पावल्या कितें जालां खंय तें. हाव डू यू सी दीस इशू अगेन एंड अगेन बिकॉज तुमी बोबो मारता पूण गव्हर्मेंट तुमचे दखलूच घेयना. आख्खे सावथाक उदक जें आसा पळय न्हू तें साळवली डॅमांतल्यान वता आनी आयज पर्यंत खंयचेय गव्हर्मेंट जें आयज पर्यंत आयिल्ले कडेन आसा तांकां म्हाका दिसता साळवली डॅमाचो जो इशू आसा आनी साळवली डॅमाचो इम्पॉर्टन्स गोंयचे खातीर कितें आसा हें अजून पर्यंत कळ्ळे कडेन ना अशें म्हाका तरी दिसता. कारण ज्या डॅमांतल्यान गेली 30 ते 40 वर्सां जालीं उदक सावथाक आनी तशेंच नॉर्थाच्या अर्दी पार्टाक जेन्ना वता आनी सांगे भागाक जेन्ना उदक मेळना तें खंय तरी विचार करपाची गोश्ट आसा. गेल्ली 20 वर्सां थंय बीजेपीचे कॅन्डिडेट आसताले. बीजेपी सरकार आशिल्लें म्हणजे सरकार आमदार बीजेपीचे आशिल्ले. तेणी कोण कांय विचार केले कडेन ना. एटलिस्ट मिनिमम 20 वर्स फाटीं हो विशय काबार जावपा जाय 20-25 फाटीं पूण तें जाल्ले कडेन ना. ही दुर्दैवाची गोश्ट आसा. आतां खंय तरी तें चाली लागपा लागले कडेन आसा आनी तें क्लियर जातलें आतां. गव्हर्मेंटान काल एश्युरन्स दिल्ले कडेन आमचो PW मिनिस्टर आसा तेणी काल एश्युरन्स दिल्ले कडेन आसा. जे विशय फाटले उरले ते आपूण कंटिन्यू करता दिसता. केन्ना पर्यंत जातले केन्ना पर्यंत म्हणजे आतां ऑलरेडी 1-2 विशय आमचे क्लियर जाल्ले कडेन. एक जायगाची लायन आमी कंप्लीट करून घेतले कडेन आसा. प्लस एक नवो प्रोजेक्ट जो आसा जो शिरवय टू नेत्रावळ आसा तोय कंप्लीट करून घेतलो कडेन आसा. म्हणजे आतां तें टेंडर ऑलरेडी जाला. थोडे दिसा 1 म्हयन्या भितर तो क्लियरन्स जातलो सगळें आमचो फायनान्शियल जालें तें. तेज प्लस आमचे एक एमएलटी प्लांट आसा. टोटल 3 गोष्टी जर जाल्ल्या जाल्यार मॅक्झिमम सावथ सांग्याच्या ज्या उदकाचो विशय आसा तो काबार जावंक शकता. इलेक्शन रोखडेच लागीं पावल्लें आसा ते इलेक्शना पयलीं लोकांक कळटा. इलेक्शनाक पयलीं अशें जावचें ना कित्याक प्रोजेक्ट सादारण 1-2 वर्स तें काम वतलें. पूण आतां आमी तेजे पयलीं आमी चालू करता काम. तुम्ही आता सांगला की इतली वर्सां जाली कांय काम जावन तुमी आदले मिनिस्टरांनी काम करूं ना ताजे विचारच कोणी केलो ना. हांव सदांच म्हणटा आमकां पोटान उदक आसा ताळ्यार पडना. सांग्याचे विशय तसो चालू कडेन आसा. डॅमाक भितर उदक भरपूर आसा. डॅमाची फुडल्या वटच्यान उदक अप टू सावथ मेरेन पावता. पूण फाटल्यान जी एरिया आसा म्हणजे गेल्ली जवळ जवळ 5 पंचायत आमकां फाटली सायडीच्यान लागता. 5 ते 6 पंचायत तांकां उदकाचें प्रोविजन ना. अजून पर्यंत तांचे पंप आमचे हें आसा कितें बोरवेल किंवा ओपन वेलाची किंवा आमचे जे हाजी उदक येता आपण उदक म्हणटा ताका आमचे वयले आमच्या दोंगराचें उदक येता त्या उदकाचेर आमचे आख्खे सांग्याच्या उदकाची सद्या तान अजून पर्यंत बागयता. डॅमाचें उदक रिवर्स वचना. ही खंय तरी आनी तेजे खातीर रिवर्स सोसायटी जे ते हें करपा जाय आशिल्लें सिस्टम करपा जाय ते अजून पर्यंत कोणी केले कडेन आनी कोणी विचारान घेतले कडेन आशिल्लें. आतां ते खंय तरी फुडें फुडें थोडी थोडी साकार जातली. ते ऑलमोस्ट आमी हाफ पार्ट कंप्लीट केलो कडेन आसा. दुसरो आसा तो उरला आतां तो सादारण फुडले 1-2 म्हयन्यान व्हाय गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग सिरियस ऑफ सांगे पिपल्स इशू. तुम्ही बोबो मारता की अजून कालूय देखून तुम्ही म्हटले जायना कित्याक तें आपणाकूय सजमना म्हणून ना. बट करून घेवपाची टॅक्टीक थोडी आसता. आतां आमी थोडी थोडी चाली लायली कडेन आसा. फाटली मनशांनी कितें केलें आमकां खबर ना. एक विजन जाय पडटा. प्रोग्रेस जायतो जाल्लो कडेन ना. पयले आमदारा कडेन विजन नासलें. प्रोग्रेस जायतो पडटा पूण ज्या पद्दतीचें विजन आसा फुडले 20-25 वर्सांचे किंवा 50 वर्सांचे विजन घेवन फुडें वचपाक जाय तें अजून पर्यंत जाल्ले कडेन दिसना आमकां. आनी ते पद्दतीचें काम ती कोणी केल्ले कडेन ना अशें दिसता म्हाका. सरकार कितें आडकाड हाडटाय तुजे सरकाराक कांय ना. आमी ऑफिसरांक घेवन सगळें वेवस्थीत काम चल्ले कडेन आसा. फायली पुटअप केल्ले कडेन आसा. त्यो फायली वेवस्थीत फुडें वता. आतां सरकारान जर दिसता शेवटी लास्ट फायल फायनान्शियल खंयच्याय गोष्टी फायनान्शियल एप्रुवल लागता ते गव्हर्मेंटान विचार करचें कित्याक त्या लोकांक जाय काय नाका. जाल्यार आमच्या कडेन चावी आसा पूण ती चावी अजून ओपन केली ना आमी. जाय जाल्यार आमच्या थंयच्यान चावी कंट्रोल करपाक जाता ती करूं ना. थँक्यू.